Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमची गोरवा घेऊन पाहिजे तुम्ही IIT बांधलेल्या आम्ही लँड पयलीं म्हणजे IIT प्रोजेक्टाक तुम्ही लँड ट्रान्सफर 1 वर्ष जालें आणि लँड ट्रान्सफर जेन्ना जाली तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमचो आतां गांव हातींतल्यान गेलो हें जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमचे कडेन पंच नासले MLA नासलो आमचो कोणूच नासले गव्हर्मेंटूय तेन्ना आमचे अगेन्स्ट नासले अशें सारकें धरपाचें एकूच एक आमचो अर्जून रेळकर हो एकटो पंच सोडलो जाल्यार आमच्या कडेन कोणूच नासले कितें जावं फुडले निर्णय कितें जातलो पूण आमी हांगा IIT जावंक दिवचे ना म्हणून आमी फुडें सरले आनी हे तेका लागून इतले लोक जमलेले आहा म्हाजे सीएमाक रिक्वेस्ट आसा लोकांनी हांगा देवा खातीर आनी गांवच्या खातीर आतां 3-4 म्हयने एकी दवरलेले आसा सगळे लोक एकी रावल्ले आसा तेंच्यांनी उत्पन्न थंय केल्ले आसा त्याचो तुमी विचार करूंक जायो सामको गरिबांतलो गरीब जरी आसलो आनी तेचे थोड्यो हांगा 1-2 एकरांत एका एकरांत ताजी आसलो जाल्यार ताका थोड्यां तरी वर्सान वर पेन्शन टायप उत्पन्न मेळटा ही जर आज IIT जागा गेली आसत आमकां तुमकां जाणटेल्यांक आतां ती कसली नोकरी दितले म्हणजे जे लोक येतले ताका जर शिकोना जाल्यार ताका मोठी नोकरी मेळची ना ल्हान कसली तरी नोकरी मेळटली त्या हेतूर तो आपलें जीवन जगतलो पण फुडल्या भुरग्यांचें कितें हें पळय पयलीं पासून आमचें देवूळ आसा हें देवूळ सुद्दां आमचे लोक पावना इतकी आमची गरीब परिस्थिती आसा जो कितें विचार जातलो जो कितें फुडलो विचार जातलो हो तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन जातलो खंयसरूच तुमचो विश्वास जो आसा एका दोगो दिलो वयचो ना आमच्या कोणाकूच म्हणजे खंयसरूच तुमचेर अन्याय जाल्लो नाका हांव परत सांगता म्हणजे देवळाची जमीन आमकां इंच वर सुद्दां नाका हांव परत सांगता तुमचे प्रॉब्लेम सगळे म्हणजे जाका आमी समस्या म्हणटा की आयजूय म्हाका संडास बांदपाक मेळना आयजूय म्हाका घर वाडोवपाक मेळना आयजूय म्हजें घर कायद्यान जावना आयजूय म्हाका फक्त पंचायतीचो नंबर आसा आयजूय म्हाका लायट मेळोंक आयजूय म्हाका उदक मेळोंक हे पुराय प्रश्न हांव हे सरकाराच्या वतीन सांगता फाल्यां सकाळी जे IIT प्रकल्प आयलो जाल्यार तितूंतल्यान आमकां कितें फायदो जातलो तेजेर हांव उलोवंकूच ना त्या खातीर तो प्रकल्प आयल्या उपरांत गांवांतल्या जर 400-500 लोकांक नोकरी मेळूंक शकता आमच्या गांवांतल्यो काही भयणी काही महिला हांगांतल्यान दुसरे कडेन केन्नाच नोकरी वचूंकूय शकना जेन्ना एखादा आपल्या गांवांत प्रकल्प येता तेन्नाच खंय तरी आपल्याक एक 10-15-20 हजाराचो इन्कम हांगांतल्यान हांगा मेळूंक शकता तुमचें सहकार्य मुळात आमकां फुडें वचपाक येऊ